गोयच्या कदंबा महामंडळाक फुडले 5 वर्षांत आनीकय कायद्यात हाडटले अशें कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा हांणी सांगलां। कदंबा कर्मचाऱ्यांचे विशय सुटावे जाल्यात आनी उरिल्ले विशय फुडल्या काळात कामगारांचे काम पळोवन सोडयतले अशें तांणी मुखार सांगलां। वास्को कदंबा कर्मचाऱ्यांचे बसकेंत ते उलयताले। वाडट्या अपघातांचे फाटभुंयेर कदंबा महामंडळान ड्रायव्हरां खातीर कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार एमडी डेरिक हांणी महामंडळ रोड मॅप करतले म्हूण सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही आता मॉर्गोसन फ्रॉम मार्गाव सिटी टू पॅकिंग सिटी बसेस स्टार्ट करत आहे अँड फ्रॉम वास्को सिटी टू पॅकिंग सिटी ते आता लोकांचं काम करते पुढची सिटीत आणि ते आपल्याची गाडी व्हरपाक सोदताय पूण मागीर बस स्टँडाचो तांचे परत आनी टायम जाता सो ही एक सिस्टम आमी आतां एक स्टार्ट करतले। आतां आमी लास्ट 5 वर्सां कदंबान आफ्टर 29 years वी टूक अबाउट कदंबा प्रॉफिट आणि ते आम्ही करू ना मॅनेजमेंटान करू ना आम्ही एकठांय केला स्टाफाक घेवन। सो एक विनंती म्हाका स्टाफाक आमचे सगळे कंडक्टर ड्रायव्हर आमी आमच्या इमेज इम्प्रूव जावपाक जाय। देखून कदंबा म्हणल्यार एक म्हाका बेस्ट कॉर्पोरेशन तो आनी न्हू तुमकां तितून एक प्रायड आसपाक जाय की बाबा आमी कदंबान कामां म्हणून। आयज आमचे लेबर इश्यू सगळे सेटल जाले, मेजर इश्यू सेटल जाले। एमएससीपी एरिया 6P एकोला एरियाज हे सगळं सेटलमेंट झाला पे फिक्सेशन आणि आमचे एमडी देखून गुड ॲडमिनिस्ट्रेटर त्याचा म्हाका खूब आदार झाला बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेबर इश्यूज आर सेटल। देखून ते गव्हर्मेंटान सांगलें ना म्हणून आमकां बरोबर दिलें। आता अनेक इश्यू अनेक इश्यू सेवन पे पूण हांवें एक स्टँड केला एक मॅनेजमेंट की परफॉर्मन्स जाय जाल्यार आमी येतले। ते 6P आले तेन्ना एक क्लॉज जालेलो परफॉर्मन्स हांव नको करपाक कित्याक एमडी मागीर ती जो रिव्यू मिटींग वेदर वी हॅड विथ द वर्कर्स कित्याक आमचो परफॉर्मन्स आमी दाखोवपाक जाय। आमी कांय कमी करना इवन आतां आमचे टेम्पररी वर्कर्स आहाय ताका लागून 7 वर्सां जाले 8 वर्सां जाले। आतां आमी हें केलां की टेम्पररी वर्कर्स देखून आफ्टर 3 years आमी फिक्स करतले ताका एक आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसिजन घेवन आमी फायनलायज केला। सो आमी कोण कांय कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स लेबर्स आमकां कांय दवरपा नाका आमकां ते कदंबाक एक बरी धरलेली आनी कदंबा एकठांय आतां रोल ड्रायव्हराचो आमकां एक्सिडेंट करून मिनिमम करपाक जाय ब्रेकडावन मिनिमम करपाक जाय ते खरें आसा आनी आमी खंय वचपाक सोदतात ते आनी ताका लागून आमी रोड मॅप करचे पडटले आनी रोड मॅप करपाक एक कोर कमिटी हाडची पडटली डेडिकेटेड ऑफिसर ते आमी चेअरमॅन सगळे बसतले 2 दिनां भितर आनी सद्या कदंबा खंय आसा आनी ह्या फुडल्या 5 वर्सांनी आमी खंय वचपाक सोदता। सो ते एक फावटी रोड मॅप सांगून तेन्ना मागीर इम्प्लिमेंटेशन सेज जातली विजन आनी मिशन म्हणटा ताका। जेन्ना आमी रोड मॅप करतले ते तुमकांय दितले कॉपी ती कित्याक तुमी आमकां फाल्यां प्रश्न करपाक शकता तुमी आमकां ते रोड मॅप केला आनी आयज ती परिस्थिती ही जाली आनी थोड्या म्हयन्यांनी कितें जाली। सो इट इज बेटर फॉर युअर टू क्वेश्चन